जावं रस्तो चौपदरीकरण, जावं ट्रान्समिशन लाईन घालपाचे, जावं IIT गोंयांत हाडपाचे, हे सगळे निर्णय आमी पळयता हे केंद्र सरकारान आमचेर लादल्या. हे गोंयकारांनी घेतिल्ले निर्णय न्ही. हे निर्णय जे आसा ते खंय तरी केंद्र सरकार आमचेर लादता, गोंय सरकाराचेर, ना जाल्यार हे खंय तरी अडानी आनी जिंदाल हांच्या फायद्या खातीर हे निर्णय आसता. म्हणून आमी म्हणटा की गोवा फॉर गोवन्स, नॉट फॉर अडानी. हे सगळ्या गोंयकारांनी लक्षात घेवपाक जाय की सध्या हे कितें चल्लां ते गोंयाच्या मात्तूय फायद्याचे न्ही, हे फक्त अडानीच्या फायद्यांचे. कोळसो जो गोंयांत येतलो तो पावतलो कर्नाटकान अडानीच्या आनी जिंदालाच्या स्टील प्लांटांचेर. हे रस्ते जे मोठे जाता थंयच्यान फक्त कोळसो येरादारी करपा खातीर मोठो जाता. रेल्वेचे ते दोपदरीकरण जाता, डबल ट्रॅकिंग जाता, ते फक्त कोळशाचे ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर जाता. जी पावर ट्रान्समिशन नवी लायन येता ती लायन सुद्धा रेल्वेक पावर दिवपा खातीर येता. जे मोल्या सबस्टेशन येता ते अनमोड घाट चडपा खातीर रेल्वेक एक्स्ट्रा इंजिनां लावपाक पडटा, त्या इंजिनाक एक्स्ट्रा पावर दिवपा खातीर येता. हितून गोंयकार खंयच ना. हातून आसा ते फक्त अडानी. सरकाराक गोंयकारांचे पडलेले ना. गोंयकारांचे खातीर सरकार एकूय निर्णय घेना हे आमकां ह्या दिसांनी दिसून येता. गोंयांत गोंयकारांनी निर्णय घेवपाक जाय. आमकां खंयचे प्रकल्प जाय हांगा हे गोंयकारांनी ताचेर विचार करून निर्णय घेवपाची गरज आसा, न्ही की केंद्र सरकारान आमचेर ते निर्णय लादप. आमी पळयलें रिव्हर नॅशनलायझेशन केलें तेन्ना सगळे गोंय उठलेले, पूण सरकाराक कांयच पडून वचूना. जे केंद्र सरकार सांगता तेच बीजेपी सरकार गोंयांत करता हे आमी पळयत आयल्या. आमी असं न्ही हांगा, आमी गोंयकारूच हांगा गोंयकारा खातीर निर्णय घेता. पार्टीचो पळय लास्टाक कितें आसा, ही नॅशनल पार्टी. आमकां केजरीवाला कडल्यान कम्युनिकेट करचेच पडटा, तांचे कडेन उलोवचेच पडटा. पूण हेचो अर्थ असो न्ही की आमी निर्णय घेता तो ते सांगता तो निर्णय. आतां पळया गोंया खातीर कितें म्हत्वाचें, आमकां हांगा कोल जाय काय नाका हे दिल्ली बसून आमचे लिडर्स डिसायड करपाक शकना. हे आमी हांगा बसून गोंयकारांनी डिसायड करपाक जाय.